कशें आहाय सगळीं? गुड मॉर्निंग. आतां न्हू म्हाका सुद्दां टायम 11:45 जालाय आनी आमी आतां आयज पोमोरपा वयताय म्हापसा. थिंग मुगे घोवागे घर. सो आमी आतां आयज हिंग बेकरी थांबलाय, निकलाव बेकरी. दिसती पडटा हिंग उजरांकोडा सारकी फेमस बेकरी आमगेली हिंगा. सो आमी थोडे थिंग स्नॅक्स घेवन वयतले कित्याक एक पाट आमी थिंग गेले म्हणटरी न्हू आमगे घर सामकें भितर. सो आमकां सुबेज कांय येपार मेळना थिंगा. ताका लागून आमी आयज वयता आसतना थोडेशे स्नॅक्स घेवन वयतले हिंगसान. पूण थिंगा हांव नोको आतां कितू म्हाका शूट करूं मेळटलें की ना तें, कित्याक भितर आमगे नेटवर्कूय आसना. हे पाट आमी हें केलां एक्चुली प्लॅन. सो हे पाट प्लॅन केला आमी थिंग वायफाय घालपा. शूट करूं मेळ्ळें जाल्यार कोत्तलें आनी चवथा मागीर केदां अपलोड करपा ते विडियो. Which is this place? Betin, Penha de Franca. Penha. I always like when I reach over here, na. आतां खंय पावलें जाणा, ते पोमोरपा फेरी वयता ती हो रस्तो थिंगा फेरी वचपाचो. रस्ते मातशे नॅरो आहा हिंगा, पूण हो आख्खें म्हाका सुद्दां फेमस हिंग सगळें खबर आसतली. आनी हेच्या फाटल्यान एक मिनट आं, हेच्या फाटल्यान न्हू हे सायडीन रस्तो गेलो न्हू तो थिंगा वयता, स्प्रिंगाक वयता, पोमोरपा स्प्रिंग. आमी न्हू अरावंड 12:30 पावलोली हिंगा राकोडा हिंगा. हे आमगे घर आनी आमगे घरा सामकार ऑफरीस आहा. एक्चुली थर्डार हिंग फेस्त आहलोलें, ताका लागून आमी चड करून स्पेशली येयलोलीं त्या दिसा हिंगा. हे फेस्त आमी केलोलें एक पाटी अरावंड 13 years बॅक म्हाका दिसता आमी केलोलें. आनी तेजे उपरांत आमी आतां येयलां हेका. आमी सोदां मिड ऑफ मे पावताय न्हू, तो आमकां फेस्त मेळना केन्नाय. हे पाट आमी गोंय आहली न्हू, ताका लागून आमी चिंतिल्लें आमी पाट हिंगा येतली म्हूण फेस्ता. बहुत दीस जालें जायते तेंपान हिंग येयन. सो हे आमी नेक्स्ट संडे मॉर्निंग बिसासान वयता आसतना हांवें तुमकां स्प्रिंग सांगलो न्हू, तेजो वचपाचो रस्तो हो रस्तो तो हे सायडीनसान इगोजीको सकयल येयलो म्हणटरी मागीर हिंग लेफ्टान एक रस्तो आहा. आयज आमी मिस जाल म्हणटरी न्हू आमकां मातशें 2-3 कडेन वचपा आहलोलें. एक म्हगे घोवागे कजना म्हगेर आनी 2 विजीट आहली. एकलो फ्रेंड आमगे बॉम्बे येतालो परतून, सो आमी तेकाय लागून मेळपा वचपा आहलीं कांदोलीं. सो आमी मार्केटा येयलीं हिंगा, मातशें म्हापसा मार्केटा येयलीं सकाळीं कितें मेळटा जाल्यार व्हरपा तेंकां. हिंगा आमकां स्टार्टिंगाकू फ्रूट दिसती पडलीं, सो हिंग थोडीशीं आमी फ्रूट घेयलीं. 3 जाणांगे वचपा आहलोलें, सो तिगांयकूय आमी फ्रूट घेयलीं. आनी आमी एक्चुली मार्केटान कालूय येयलोलीं सकाळीं, पूण म्हाका तितू शूट करूं मेळना कित्याक काल आमगे काम सुबेज आहलोलें आनी सुबेज वोतांतल्यानूय भोंवपा पडलें आमकां. ताका लागून हांवें कांय शूट करूं ना. तर आयज म्हाका चान्स मेळ्ळो इल्लेशें हिंग शूट करपा, तर ताका लागून आमी तुमकां दाखयता इल्लेशें. सो हिंगसान आमी थोडीशीं फ्रुट्स घेयलीं आनी मागीर मार्केटां आमी भितर गेलीं. आमकां स्नॅक्स केक बा तशें करून कितें जाय आहलोलें घेवपा. तर आमगे सोदां हिंग येयल्यार न्हू आमी पास्कोल बेकरी वयताय. सो आमी ती सोदीत, आमकां खबर नाहलोलें एक्चुली संडे हिंग ओपन आसता की ना तें, पूण आमी ट्राय कोरया म्हूण तेशीं गेलीं आनी लकिली आमकां ओपन मेळ्ळी. एक्चुली हो बाजार म्हाका सदां फ्रायडे मार्केट हिंग बोत म्हूण, पूण हांव सरप्रायज जालें आयज सकाळीं चोयन हिंगा कित्याक इतलें भरलोलें. काल सकाळ आमी येयलें तेदो हिंग कांय नाहलोलें, पूण आयज सगळें आख्खें फूल भरलोलें हिंगा. तर हांव नोको हो फ्रायडे मार्केट म्हणटाय हेका म्हणटाय काय कितें, पूण आयज संडे सकाळीं एक्चुली अरावंड 11:30 अशें, पूण सगळें आख्खें फूल भरलोलें हिंगा स्ट्रीटाचेर आख्खें. तर म्हाका शॉपिंग करूंक कांय टायम मेळना, पूण मेन आमी कितें आहा तें आमकां बेगीन पावों जाय आहलोलें, ताका लागून आमी गेलीं. तर हिंगा आमी आतां बेकरी एक्चुली सोदतालीं आमकां. आनी एक तरी कितें तरी बेकरी आहा आसत म्हाका हिंगा फ्रेंसीस बेकरी म्हूण, पूण ती आमकां दिसती पडलो ना. ते म्हाका दिसता आयज संडे म्हूण बंद आहा. तर आमी चलोन भितर गेलीं आनी लकिली पास्कोल बेकरी ओपन आहलोली. तर थिंगसान आमी थोडेशे स्नॅक्स घेयले, केक आनी बोलिना. तेगे कितू फ्रेश स्टफ आसता हिंग सगळें, बोलिना, केक आनी बॉल आनी पिनाग सगळें फ्रेश तेंगेलें. दोदोलूय आहलोलें, दोश देखून कितू फ्रेश दिसता ती चोय हिंगा.
आमी ती बोली ना धाकटी पॅकेटां येताय न्हू ती घेयलोली आनी तांकां तिणी घरान दिवपा आमी केक केलोली चिपिनाक जाय म्हगे हितू फेवरेट न्हू ते पूण ओके केन्नाय टेस्ट खावपा तो तेंगे सगळे स्नॅक्स तेंको आसता हिंगा तुम केन्ना येयल जाल्यार तांकां विजीट कोराय आनी तेंगे घेयाय मागीर आमगे घेवन जाल म्हणटरी आमी कलंगूट वचपा भायर सरलीं पयलीं आमगे थिंगा प्लेसीर फ्लॅटान गेलीं थिंगा मातशें काम आसलें तें काबार केलें आनी तेजे उपरांत मागीर आमगे कजनां मेळपाक गेलीं तांकांय आमी जायत तेंपान मेळ्ळाय लास्ट टायम आफ्टर 2 years सो तांकां आमी मेळ्ळीं आनी मागीर थिंगसान आमी आमगेल्या फ्रेंडां मेळपाक गेलीं ते आमकां बेगीन पावों जाय आसलें कित्याक तेगे 3:30 बस आहलोली बॉम्बे वचपाक सो आमी तेंगे थिंग विजीट केलें तांकां आनी वचून आमी हिंगा पावलें येता हूंय टिंटो कांदोलीम टिंटो तेंगे ब्रिज फुटबॉल ग्रावंड आहा न्हू तो ऑपोजीट थिंग पावलें हिंगसान आमी आमगे थिंग फ्रेंडागेर वयतालीं आतां तेन्ना हांवें इल्लेशें शूट केलोलें सो तांकां आमी मातशी जाप केली आनी मागीर आमी मातशें कोत रावलीं आनी येयलीं मागीर तेजे उपरांत आमी न्हू ऑलरेडी आमकां म्हाका दिसता 2 o'clock जालोली तर आमी चिंतलीं आमी सोमतें जेन बा वयतलीं म्हूण तो आमगे तेगे आमगे फ्रेंडान आमकां सजेस्ट केलोलें एक नायक फॅमिली रेस्टोरंट म्हणून सो थिंग आमी थाली खायली आनी स्क्वीज बटरफ्राय खायलें थाली यम्मी म्हणजे बेस्ट थाली आय एवर हॅड कित्याक न्हू तेंगे क्वॉन्टिटी आनी टेस्ट एक मनशा सारकें पावपा बरो आहा सामको